I seek the leave of the House to move a motion under Rule 306 to suspend Rules 258 and 259. Because ये rule under the मान्यता है, असा प्रस्ताव मांडतो. suspend को दे. माननीय ये मंत्री. under you all are passing the whole budget. माननीय You all are मंत्री, passing the whole budget of the. You can take it माननीय on vote मंत्री. on account at least. माननीय मंत्री, मान्यता Because असा प्रस्ताव ये मांडतो. किती ये democracy ची हत्या. Vote on account तुम घे. You are passing the under whole. म्हणजे यहाँ ते दोनों Rule देश आणि उन्नले. 306. Because sir ये shortcut ना I काही. move a motion Because sir that ये rule ये 258 wrong. and 259 This is a murder. of the rules of Because sir procedure and this is a conduct murder. of business of हे Goa तुम्ही Legislative या Assembly पद्धतीने किती be बोलताय? suspended for this Because session. because sir प्रस्ताव या सभागृहामुखार पद्धतीने असा. तुम्ही आज हे जे पास करताय अख्खे आता बजेट प्रस्ताव पास सभागृहाच्या मतदानाखातीर तुम्ही घालता. अंडर वोट ऑन त्यांका अकाउंट मान्य आसात आणि हय म्हणचे. पास द होल बजेट त्यांका मान्य ना त्यांनी ना अरे म्हणचे. बाबा अख्खे औरसा बजेट परत पास सेशन घेताले मरा मी किरे परत सेशन घेताले मरे त्यांना 2 दिवसाचे 2 दिवसाचे आम्ही हे घेतले. डिमांड बरे करतो जेवढे घेता. स्पीकर सर होय. स्पीकर सर आम्ही प्रॉमिस देऊ शकना हा कित्याक बजेट पास करपाचे आता हे फावटी पैसे मोडपाक जाय तुम्ही तुमची कामां करपाक वापरलं नाका करपास जात. अरे वोट ऑन अकाउंट घेता बजेट पास कित्याक एक लक्षात अरे घ्या. कामां करपाक नाका तुम्ही जाग्यार वचून बजेट बसा. पास करपाक जाय हे फावटी मागीर जाग्यार बसा वचून. म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन हा स्पीकर सर मागीर म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन हा स्पीकर सर मागीर म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन हा ए, चल तेका भायर काढा तेका. चल चल रे भायर काढ. आप चलो बजना भायर काढ. अरे परत कितें नाका जाल्लें काय कुपा जाय. काल 2 दीस जाले पिड्यार केला. चल रे ए. चल भायर काढा. चल रे ए. चल बरा ना ना. भायर काढ. चल रे. ए. वयतो पडटलो चला भायर. चल्ले बेगीन चल रे ए. निरेश ताजे पेप मारा तू भायर काड ताका बसले चल. भायर काढ. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. कितें म्हाका हें जांकां तो मान्य आसात आनी हय म्हणचे. हय तांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचे. हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले. हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले. प्रस्ताव मुखार व्हरता. ताजे डिमांड पयल्या आमी आता आयच्या दिसाच्यो लेखा अनुदान मागण्यो एकत्रितपणान घेवया. खेळा मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 42, 43, 81 सभागृह मुखार मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 42, 43, 81 behalf of the Sports Minister. अरे Honorable Minister for Water Resource. स्पीकर सर हे कितें स्पीकर सर हे कितें I would like to move demand number 71 and 74. appropriation बिलाचेर उलयात. अरे बसा अरे appropriation बिलाचेर उलयात. कसले भायर काड तांकां जाल्या. Tourism Minister. appropriation बिलाचेर उलयात. Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand numbers 20, 78 and 82. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. समाज कल्याण मंत्री. समाज कल्याण मंत्री Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 57, 77, 89 and 90. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. Honorable Chief Minister. Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25.
26, 27, 28, 29, 30, 32. वर उकलून वर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 56, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. माननीय रेव्हेन्यू मिनिस्टर Speaker sir, चालेल सुरू करते. Demand number 715. Charge expenditure of the Lok Bhavan, एक minute. Charge expenditure of the Lok Bhavan, debt services and Goa public service. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. आता काल Speaker, power on the minister. recommendation of Honorable Governor, बजट पास I करता. would like to move demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 93. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. माननीय पॉवर मिनिस्टर Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 46, 76, 79 and 86. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. माननीय फिशरीज मिनिस्टर recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 59, 65 and 66. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. आता हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 42, 43, 81, 71, 74, 20, 78, 82, 57, 77, 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 56, 57, 62, 63, 64, 70, 72, 73, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 7, 15, 16, 33, 52, 60, 93, 46, 77, 79, 80, 59, 65 आणि 66 सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां त्यो मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले. मागण्यो क्रमांक 42, 43, 81, 71, 74, 20, 78, 82, 57, 77, 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 56, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 7, 15, 16, 33, 52, 60, 93, 46, 77, 79, 80, 59, 65 आणि 66 मंजूर झाल्यो. दोन 2026-27 वर्सा खातीर अनुदानाच्या अर्थसंकल्पात संबंधित गो विनियोग विधेयक क्रमांक 3, 2026 मांडप, विचारात घेवप आणि मंजूर करप. आता मुख्यमंत्र्यान गोय विनियोग विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Introduction, consideration and passing of the Goa appropriation number 3 bill 2026. It is relating to supplementary demand for the grant of the year 26-27 third batch. Sir, I request to move that leave to introduce the Goa appropriation number 3 bill 2026. प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जाका ते मान्य आसा ताणी हय म्हणचें, Aye. जांकां मान्य ना ताणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आता मुख्यमंत्र्यांक विधेयक मांडचें. Sir, I request to introduce the Goa appropriation number 3 bill 2026. गोंय विधेयक 2026 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa appropriation number 3 bill 2026 be taken into